नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। पावसाची गोंयभर धुमशाणा न्हयांक हुंवार गांव उदकांत आमदार मंत्र्यांची धांवपळ डेंजर झोनांतल्या लोकांक हालयले सावय वेरें अनंत नकशिकांत उदकांत हुंवाराचो संहार। गोंयभर 800,000 भर घरां डॅमेज 500 लोकांक उखल्ले 800 वयर हेक्टर शेती बागायती जमनीचे पीक काबार लोक 10 रिलीफ कॅम्पांनी मुख्यमंत्र्याचो आदाराक उलो। कोकणात धुमाकूळ महाराष्ट्र कर्नाटकांत उटंगार चोल्ला अनमोड कोसळ्ळी पालसणा कणकवली हायवे बुडलो कोकण दक्षिण रेल्वे हायवे ट्रॅफिक ठप्प BSNL गोंयभर बंद। मायनिंग कॉर्पोरेशन बिल पास एप्रिल 2022 नवो मोटर वाहन कायदो चालीक पंचायत वाठारांतले अनधिकृत घरांक नंबर दिवन टॅक्स मंत्रिमंडळाचे म्हत्वाचे निर्णय। गोयचे काँग्रेस फुडारी दिल्ली राहुलाक मेळून आयले कोण म्हणटा पार्टी रिस्ट्रक्चर करात कोणाक प्रदेश अध्यक्षाची ऑफर गिरीश म्हणटा काँग्रेसींतूय मतभेद 4 तोंडां 4 दिशे। गोंयभर उटंगार हुंवाराची धुमशणां संहाराची तेंगशी म्हादय वाळवंटी हरवणे शापोरा तिळारी रगाडा कुशावती तळपण दूधसागर न्हंयो डेंजर मार्का वयर गांवचे गांव उदकांत घरां जमीनदोस्त गोंयभर मेळून 800,000 भर घरां डॅमेज 500 लोकांक उखल्ले 800 वयर हेक्टर शेती बागायती जमनीचे पीक गेलें 2.5 कोटी मायज लुकसाण लोकांक 10 स्कुलांनी कॅम्पांत आलाशिऱ्याक दवरल्यात मुख्यमंत्र्यान आदाराचो उलो मारला। आज सगळे हाडून दिवपाचें काम तुजें। ओके असोच मरे रस्तो तुजो हांगा आसलो आमी रस्तो हायट केलो कांय सोल्युशन मेळूना। हेचेर सरकारान आतां एक तोडगो म्हणजे काय लुकसाण भरपाई नाका आमकां कित्याक आमच्या सरकार काय लुकसाण भरपाई दिता हे आमकां खबर आहा तो बंदारो काडून उडोवपाचो पण आमच्या सरकारान काहीतरी विचार करून आमकां खंय तरी शिफ्ट करपाचो माझो तरी विचार। लुकसाण आता 2-3 वर्सां जाली आता सो शेत केला काल शेत लायला आम्ही 2 दीस जाले आता शेत गेला ह्याच्या पुढे आता काय जाताले तेतून जे मामलेदारान खंय तरी नोटीस काडपाक जाय आसलेले हे इब्रामपूरचे गांवाचें नांव खंयच ते नमूद जायना त्या वर्सा तेणी दिता म्हणून सांगलें पण तेणी आनी कांयच दिवंक ना आमकां। आनी ती कितें आसा मातयेची आसल्या कारणान केन्नाय घरां उदकान जर फुगून येयला ती पडूंक शकता। गव्हर्मेंटाक शिफ्ट करचें पडटलें कित्याक 2 दिसांक जेवण बीन कांय करूंक मेळपा न्ही म्हाका सामकें प्रॉब्लेम घरां रेबो जाल्लो आसा कांय करूं हांगा दगडवाडी बंदारो बांदपाक घेवपाक सोदता पळय आतांच लोकांनी ही अशी परिस्थिती जाता जर बांदले जाल्यार कितें जातलें आसा लागीं हॉल आसा हांगसर आनी घरां आसा ही ते लोक लागीं जातले पण ते सामान्य सगळ्यांची जे फुगलां गेला तर काही लोकांचे हें जालां डिपार्टमेंट आसा बाकीचे डिपार्टमेंट्स आसा त्यांनी हेजे संबंधान अभ्यास करून मातसो त्याचो एक व्यवस्थीत नियाळ घेवन बाबा रस्ते वयर काडपाचे आसत उदक परत अशा पद्दतीचे हें जावपाक जायना गैरसोय लोकांची जावपाक जायना त्या नदरेंतल्यान पावलां मारपाक जाय। हे दर वेळी जाता याच्यासाठी काहीतरी सरकाराने एक परमनंट बेसिस काहीतरी योजना करूची ज्याच्यामुळे त्याचा फायदा जातलो आणि जास्त करून ही नुकसान भरपाई जी झालेली आसा त्याची भरपाई देणं ह्या सारखें महत्वाचं आसा। आमचे जे आमदार आसा तांणी ऑलरेडी जे PSI मिनिस्ट्री आसा तांकां एक लेटर बरयलां स्टेट गव्हर्मेंटाचे नदरे हाडून दिवपाक जाय जे हांगा मदीं इन फ्रंट ऑफ हायवेचे जे रंबल्स घातल्या ते रंबल्स हांगा खंय तरी त्रासदायक जाता अशें हांगा लोकांचो विचार आसा
सगळ्या लोकांना सांगायला आहा की एज्युकेशन जाय जाल्यार आमी ऑलरेडी करता म्हणून सगळ्या स्कूल आयडेंटिफाय केलेली आसा. ऑल्सो हांवें डायरेक्शन पळय फायर ब्रिगेड येतला पण पुलिसांत येयला फायर ब्रिगेड हांगा आपूण तेल गाडी आपयली तेंच्यांगा. आयज हें पाणी आमी पळयता महाराष्ट्रान आनी कितल्याशाच घाटांनी जबरदस्त फ्लडींग जाता. त्या प्रमाणे आयज हांगा आमकां अनुभवता. सगळ्या वॉर्डांनी जे गांवकन सुपांचे बूट आनी आमचो भंडार वाडा आसा थंय मनीस घातलेले आसा. एक 5-5 जाणांची टीम करून कोणाचें सामान समज सगळें जावन लेवलाक आसा तांकां शिफ्ट करून वयर दवरलेले आसा. आनी आमच्या मल्लिकार्जुनाच्या देवळा कडेन उदक भरलेलें आसा थंय. आनी ना म्हटल्यार आतां मंडपाचीच हायट ग्रावंड फ्लोरारसून एक 4 मिटर सुमार उदक भरलेलें आहा हांगासर. आयज हवामान खात्या कडल्यान सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन मेळटा की पावस कितलो पडपाचो आहा, कितले इंच पावस पडत ते सगळ्यांक खबर आसतना हे कोणूच WRDची जे इन्फॉर्मेशन आसा पळय ते WRD आयज न्हिदलेले आसा. शेतां बी खूब अटॅक जाले आसा आनी तशेंच हरवळे आमी 23 लोकांक आयज रेस्क्यू केल्या. सगळें गोंय धरलें जाल्यार आमचें गांव हो काले गांव म्हणटा एक असो गांव आसलो की म्हाका दिसता सादारण 2004 ते 2005 ह्या मदीं पावस जेन्ना पडलेलो तेन्ना अशी एक हाहाकार ह्या गांवांत मारलेलो. जें तिळारी धरण ओवरफ्लो जाल्या कारणान तेंच्यांनी दरवाजे उक्ते केले आनी तें पाणी ह्या नदीन सोडलेलें आसा. ना दर वर्सा ना पयल्या वर्स भरलेलें आनी 1982 भरलेलें. 82 हेच्या पेक्षा कमी आसलें आतां तेच्या पेक्षा हें मातशें चड येयलां उदक. 7,000 स्क्वेअर मिटर जागेत 700 केळी लायलेले ते माझे पिटी आले सगळे लुकसाण झालं. सगळी लुकसाण झाली शा. दुसऱ्याचे मी कोण करून मी गावार कष्ट करता त्याच्यात तिथून म्हणजे लुकसाणी झाली. 3 वर्सां जाली आतां तेंचे डॅमेज पावोंकूच ना. हे अशें गव्हर्मेंटान करचें न्हू. हेंच्या पोटार अशें आड येवचें न्हू. म्हाका दिसता हांगासरले स्थानीक आमदारान पासून हांगासर येवन पळोवंक ना हांगासर कितें घडटा आनी कितें जालां. कितली घरां टोटल? जवळ घरां म्हाका दिसता पुराक 10-15 वयर घरां गेलीं आसतलीं. 12 तरी जालें. 15 मॅक्सिमम 15 जावपाकूच जाय. सगळे लोक सुरक्षीत आसात पण घराचे सामान वगैरे सगळे जे आसा पळय ते सगळे डॅमेज नुकसान जाल्लें आसता. ते मागीर जेन्ना पाणी कमी जाता उदक कमी जाता तेन्ना येवन पळोवचें पडटलें. सावयवेऱ्या अनंताचे देवूळ उदकांत, अनंत नखशिकांत उदकांत. हरशी मूर्त तळयेत आसून ह्या देवळांत अनंताच्या पांया वयर केन्नाच उदक चडना. पुजाऱ्यान दोपरभर उदकांत रावन तश्योच आरती केल्यो. लॉस हे पुराय गोंयांतल्या एक 5-6 तालुक्यांतल्या लोकांक खूब मोठ्या डॅमेज जाल्या. आतां पर्यंत आमी लोकांक थंयसरल्यान काडून वेगवेगळी स्कुलां आसतली, शाळा, प्रायमरी स्कूल्स हांगासर दवरल्या. तांची जेवणाची रावपाची वेवस्था सगळी आमची डेप्युटी कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटची टीम अलॉंग वीथ अवर पॉलिटिकल लिडर्स सगळे जाण करीत आसा. म्हाजी सगळ्या लोकांक एकूच विनंती आसा की कोणीच उदकाचो फ्लो समजनासतना उदकान गाडयोय घालच्यो न्ही किंवा उदकान वयचें न्ही. जर आतां पर्यंत म्हणजे दैवसुयोगान फक्त एकूच डेथ रिपोर्ट जाल्या. बाकीची मोठ्या प्रमाणात सस्पेक्टेड आसा ती बी दार बांदोड्यान. एक बायलबट्टी ड्रॉनिंग काय कितें अजुनूय कन्फर्म जावंक ना. सुमार 832 हेक्टर शेती आणि बागायतीक पिकावळीक मार बसला. सुमार 2.5 कोटींचे लुकसाण हो बाराय तालुक्यांतलो मुळावो सध्याचो अदमास. 12 तालुक्याचो आमचे कडेन रिपोर्ट आसा आनी आतां आमचो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे 832 हेक्टर जमीन लॉस जाल्ली आसा आनी 2.55 लाख सद्या रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे लॉस जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हुंवाराचो सगळ्यांत मोठो धपको 70क. म्हादय वाळवंटी न्हंयाक हुंवार, गांवच्या गांव उदका पोंदा. गांवाचो संपर्क तुटला. पयकूळ पूल लोटासरशी व्हांवन गेलो. लोकांची पोरणी मातयेची घरां फुगीन कोसळ्ळीं. दाबोस उदका पुरवण प्लांटाचो पंप उदकांत. उदका पुरवण ठप्प. थळावो आमदार मंत्री डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर फुरयोज. अधिकाऱ्यांक उजरायले. भिंत तशी पडटा.
घरांतले कितें काडपाक उदीक भरलें लोकांची कितल्योश्यो सणाच्या वाट बंद जाली कालच्यान तेंच्यांनी हांगा गाडयो पार्क करून दवरल्यो तेंच्यो गाडयो हांगासर बुडलेल्यो आसा आनी ह्या उदकाचो प्रवाह वाडत आसा कमी जावपाची अजूनय शक्यता दिसना. गरीब आसा तेका बाबड्याक खूब लुकसाणी जाल्ली आसा. आमच्या म्युन्सिपाल्टीन तशेंच पंचायतीकूय ह्या टायमार बरी लुकसाणी खूब भरपूर हितून जाल्ली आसा. तितून आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारान म्हणजे तांकां विजीट दिवन आनी तेंच्या घरान कशी कितें लुकसाणी जाल्या ती पळोवन तांकां खऱ्यांनीच तांकां हेल्प बरो करचो. घरां पडलेली आहा एक विन्सन डिसोजा आणि रॉबर्ट फर्नांडीस कंप्लीट घर एक रॉबर्ट फर्नांडीस गेल्लेले आहा. तशेंच अतुलाच्या घरान उदीक गेल्लेले आहा, कॉस्माच्या घरान उदक गेल्लेले आहा. एक 5-6 घरांनी भरपूरच नासाडी जाल्लेली आसा. अजून तुमकां मागीर रातचे रेस्क्यू बी कोणी केले? रेस्क्यू कोणूच करूं ना, आमीच भायर सरले. तुमच्या एकामेका हेल्प केला आनी काडल्या भायर. सन ऑफ रॉबर्ट फर्नांडीस हे आमचें फूल आख्खें घर 3 सुमार उदक येयलें आनी आख्खें घर मोडोन सगळें डॅमेज सगळें लुकसाण कांयच उरोंक ना. म्हणजे आतां नित्य उदीक दिवन देंवता सगळें. तशें ते सायडीचे आमचे नेबराचे बी मोडलेले आहा, तेजी लुकसाण जाल्ली आसा. And what is happening? Luckily, I came here early in the morning, and I am going everywhere, so everybody's tempers are calm. Otherwise, the situation is such that
you can't control public thing. मैं आपको बोलूं, आपका ऑफिस बंद था, आपके ऑफिस में कंट्रोल लाइन नहीं थी, ये सत्य परिस्थिति है। आपका कंट्रोल लाइन डिजास्टर मैनेजमेंट जीरो था। मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, यू आर अ वेरी केपेबल पर्सन, राजेश इज अ गुड ऑफिसर, बट समवेयर डायरेक्शन हैव टू गो फ्रॉम समवेयर। Everybody is working now and will bring things under control. क्या है, जरा आप जरा जब इलेक्ट्रिसिटी आप लगाते हैं जरा संभाल के, घर लोगों के घर में पानी भी नहीं गए, ये हमारे काउंसलर हैं, ये सब लोगों ने खुद को हेल्प किया। पुराय कोकणात उटंगाराचा धुमाकूळ, महाराष्ट्र कर्नाटकातही उटंगार, रेल्वे हायवे येरादारी ठप्प, साऊथ वेस्टर्न रेल्वे मार्गार पालसण कोसळ्ळी, कोंकण रेल्वे चिपळून हुंवारान बंद, घाटांतले रस्ते ब्लॉक, कॅसल रॉक कुळे मदीं घाटांत पालसण कोसळून रेल्वे अडकल्या, दोन्ही वटेन ढिगारे, चोल्ला अनमोडूय बंद, कणकवली बुडिल्ल्यान गोवा मुंबय हायवे बंद, BSNLय गोंयभर ठप्प. कर्नाटक गोवा रेल्वे येरादारी मार्ग बंद, केसरलॉक आणि कुळेमदी ब्रागांजा घाटार अशी पालसणां कोसळून ही रेल्वे मदीं अडकल्या, रेल्वेच्या डब्यात चिखल, डबे घसरले. चिपळुणांतल्या हुंवारान कोकण रेल्वेच्यो गाडयो ब्रेस्तारसावन बंद, 10 दिसांचे सेगीत उटंगारान वचत थंय पालसणां कोसळटात आनी रूळ उदका पोना. घाटांनी हायवेची तीच परिस्थिती, सेगीत पावसान ट्रॅफिक ब्लॉकेड, चोरला घाटात झाडां आनी पालसणां कोसळून असो चिखल रस्त्यार, चोरला ब्लॉक. सिंधुदुर्गात चडशा गांवचे रस्ते बुडिल्ल्यान गोंयांत यो वच करूंक वाटो बंद, अनमोड पालसणां कोसळ्ळ्यात, आंबोली घाटांतूय उटंगाराचो रुद्रावतार. एक करमल घाट सोडल्यार गोंयांक जोडिल्ले सगळे हायवे घाट पालसणां कोसळून ब्लॉक, अजून मेरेन तरी फ्लायटींचो रूट आसा. तर त्यांना हात दाखवले, जाऊया आपण, जाऊया, हात दाखव त्यांना. हां ते वाढायला सगळे काढले ते का इन्शुरन्स कार्ड काढून होतं नाही व्हायचं. कोल्हापूर सावंतवाडी गोवा पुराय BSNL मेन लायन डावन, फातोडेर सावन नेटवर्क ना, एमर्जन्सी 108 नंबर चलना जाल्ल्यान 0832 6656 969 हो पर्यायी नंबर दिला. गोंय मंत्रिमंडळान मायनिंग कॉर्पोरेशन बिल पास केले. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत जाहीर केले. गिफ्ट डिडाची रेट कमी करपाचो प्रस्ताव पास केला.
एप्रिल 2022 नवो मोटर वाहन कायदो चालीक लागतलो. तालांव मातशे उणे जातले म्हूण माविन सांगता. पंचायत वाठारांतले अनधिकृत घरांक नंबर दिवन टॅक्स घेतले. आशिल्लेच सुवातेर नव्या घरांत टॅक्स घेवन बावटो. The Goa Mineral Development Corporation Bill 2021 to place assembly session. The Goa Municipalities Amendment Bill 2021, the Goa Investment Promotional and Facilitation IPB के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जो कुछ क्लियरेंस था उसको आज कैबिनेट में अप्रूवल दिया. इल्लीगल जी आसा आख्खे गोंयान इन पंचायत एरियाज तांकां आमी टॅक्स बसोवपा जाय म्हूण. सो आमकां तेजेर पंचायती राज एक्ट बदल हाडचो पडटा. तो कायदो आमी बदलचो पडटा. सो तो आमी आज कॅबिनेटी पास करून घेतलेलो आसा. सायड बाय सायड आनीकूय अमेंडमेंट आमी हाडला टू द पंचायती राज इट सेल्फ. आमी पयला आमचे गोंयान जशे फॅमिली वाडटा सादे नोड्यांचे घर आशिल्ले प्रोग्रेस करता तांकां टेरसीचे घर बांदपा जाय. तेंचे ओन एरिया आनी सेम प्लिंथ एरिया सुद्दां घर बांदतना खूब हॅरेसमेंट तेंचो जातालो आनी वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटां तांकां क्लियरन्स घेवची पडटाली. कन्वर्शन परत घेवचे पडटले. मागीर हे टावन एंड टावन कंट्री प्लॅनिंग घेताले म्हणून लोक कितें करताले हे कटकट्यो आसा म्हूण डायरेक्टली इल्लीगल बांदताले. सो आमकां गोंयान हेजे फुडें इल्लीगल घरां जाल्ली नाका. तेका लागून आमी होय अमेंडमेंट हाडला. जे कोणाचे नोड्यांचे घर आसा सादे घर आसा तांकां 1+1 or 1+2 बांदपाक विलेजीन मेळटले. दे डोंट हॅव टू गो टू अदर डिपार्टमेंट्स. एप्रील 2022 आमी न्यू मोटर व्हेकल एक्ट मिनिमम फायन ऑनरेबल सीएमान सांगला तशें मिनिमम ऑफ द मिनिमम फायन्स वीच सेंटर हॅज प्रपोज्ड आमी एप्रिलांतसून इम्प्लिमेंट करतले. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. गोंयचे काँग्रेसीचे फुडारी दिल्ली राहुल गांधीक मेळून आयले. प्रत्येकान आपापले इशू ताच्या मुखार मांडल्यात. कोणाक पार्टी स्ट्रक्चर बदलूंक जाय कोणाक नाका. लोयझीन म्हणटा ताका अध्यक्षपदाची ऑफर दिल्ली ताणें खंय न्हयकारली. गिरीश म्हणटा काँग्रेसींत मतभेद आसात हेर पक्षांनी असतात. राहुलाक एकठांय मेळूंक गेल्ले आमदार येतना वेगवेगळ्या फ्लायटीन रिटर्न. अलायन्साची कितें घडामोडी बी घडल्या आसा? सध्या म्हाका तरी कांय खबर ना. वेळ येतलो तेन्ना अलायन्साची डिसिजन कितें आसता. आफ्टर मिटींग राहुल गांधी चड कॉन्फिडन्स म्हणजे वॉट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द फ्युचर ऑफ द काँग्रेस म्हणजे कॅन्डिडेट फायनलायझेशन हे प्रोसेस आतां चालू जावपाचो आहा? आमी ऑलरेडी सिलेक्शन मोडान गेल्ले आसा. आमी कंप्लिटली एज्युकेशनल मोडान गेल्ले आसा.
मदीं भितर काँग्रेसा भितर एक दोन ग्रूप तयार जाल्ले, दोन गट तयार जाल्ले, खंय तरी हांचे भितर समाधान करपाचें कितें यत्न बी राहुल गांधी कडेन बी तुमचें डिस्कशन जावन ते चालू केल्लें आहा. तशें दोन ग्रूप अशें नासता कितें डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जावं कितें डिफरन्स आसपाक शकता ते प्रत्येक कडेन आसतात, परिवाराकूय आसतात, सगळ्याक आसतात. आनी आमकां कितें जालां सी नाव हांव 10 जाणां बरोबर गेलो ना. आय हॅव बीन कंटिन्युअसली विथ द पार्टी. सो वी गिवन हिम what we want. So we are hoping some changes will happen. Sorry? No, we have asked, we have said that we want a change in the structure of the party. साहेब पार्टी प्रेसिडेंट बी चेंज जावपाचो आहा. I have said we want a structure change. Means सर हे डिमांड पयलींच्यान चालू आसा. सो तेजेर आतां की आतां ते डिसिजन घेतलें ते कशें कोण पार्टी लेवल जाय ना जाल्यार party will suffer. But are you We are hopeful? expecting a change. That's it. Are you hopeful, sir, that your voices will be heard at the center? It will. Sir, there is news that they are trying to appoint you as the president. Is there any No, I clarity? have already said I am not interested. I said it 6 months back. I have said it yesterday also. So the question of this, but I said anybody he wants to appoint is acceptable to me. Any name has come forward? No, I was asked. So I said I am not interested. So who is going to lead the elections for Congress in Goa this time? That is up to the High Command. Overall, he has taken a stock of the situation. He wanted to know how is the situation, how is the preparedness, and definitely necessary steps will be taken. मांद्रे बीजेपी मंडळाचो सचिव महादेव हरमलकार वांगडी प्रदीप हडफडकाराची मगोत एंट्री. बीजेपीचेर कांयच उलोवपाचें ना. जिताचें काम पळोवन मगोत आयल्यात म्हूण दोगूय उलोवन दाखयतात. महादेव हरमलकार शुक्रारा मांद्रेचो बिनविरोध उपसरपंचय जालो. काँग्रेसीचो दुमिंग फेर्नांडीस आदली सरपंच सेराफिना फेर्नांडीसय मगोत. I am here for Jit sir. आफ्टर देअर इज डिफीट खुबशे MLAs आसतात ते ऑफिस बंद करतात, पण तेंचे ऑफिस चालू आसले तेन्नाच्यानय तेणे चालू केले आनी तेन्नाचे हेल्प तेंच्यांनी बंद करूं ना कोणाक. सो आय वॉज इम्प्रेस विथ दीस वर्क. हांव BJPन करतालो काम, पूण म्हाका तेचेर कांय उलोवपाचें ना. पूण हांव जो इम्प्रेस जालो तो उदरगत संस्थेचो अध्यक्ष संस्थापक जीत हारोलकर हो जी कामाक तेचें काम पळयलें तो कामाक जी करतालो त्या हेचेर हांव इम्प्रेस जावन आयज मगो पक्षांत प्रवेश केलो. आतां जीत हारोलकरा सारकेलो मनीस निवडून येयनासतना सुद्दां काम चालू आसा तेचें. कितलें डेव्हलपमेंटाचे गतीन तो फुडें हातभार लावंक शकता हें आमकां दिसून येता. अशें म्हणलें वयता कोण तरी मध्यान ते पोर कितें करतले, ते पोर पंचायत कशी चलयतली. तर त्या पोरांनी ही पंचायत गेली 2 वर्सां सांबाळ्ळी, मांद्र्याच्या विकासाक भर घातलो आनी ते पोर आतां जे पयलीं 6 आसले भितर आनी एक 40 दोगांची भर पडल्या 8 जाले आनी ते पोर ही पंचायत उर्वरीत काळ बरे भाशेन पार पडटली. खरेंच आयज बरे आनंदाचो दीस. आयज 11 मेंबरांनी वोट केला आनी आमचो आयजूच प्रवेश जाल्लो महादेव हरमलकर ह्यो डेप्युटी सरपंच जाला. सो म्हाका दिसता काँग्रेस आनी BJPचें कॉम्बिनेशन म्हणजे MGP येयला. सो आतां हेच्या फुडें मांद्रे मतदारसंघात म्हाका दिसता हे दोनूय पक्ष दिसचे ना अशें दिसता ह्या आतां इक्वेशनाक. सो MGP आयज स्ट्रॉंग जाल्ली आहा आनी तेजो होल्ड वाडलेलो आहा. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा फाल्यां गोंयांत येता म्हूण कळटा. शेनवार आयतारा 2 दीस खंय गोंयांत आसतलो. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्षाचे पदाधिकारी मोर्चा मंडळां बरोबर बसका जातल्यो. मिडियाकय मेळटलो म्हूण कळटा. हे आदीं 2 फावट ताची गोंय भेट ऐन वेळार रद्द जाल्ली. गोंयचे मंत्री आमदार सध्या डिझास्टर मॅनेजमेंटांत बिजी. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हे 24 आनी 25 अशे 2 दिसांच्या दौऱ्याचेर गोंयांत येतात. खरें म्हणल्यार जो फाटल्या हातून एकदां ठरिल्लो पण लास्ट मिनीट दिल्ली अर्जंट मिटींग तांकां आसल्या कारणान तो दौरो त्या वेळाचेर रद्द जालो आनी ताका लागून फाल्यां शेनवारा दीस ते दनपरां गोंयांत येतात आनी आयतार दीस सानवेळाचेर ते हांगाल्यान गोंयच्यान वयतले. राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहा है, इसके लिए एक दिन पहले आया. पार्टी से मीटिंग लेवल आज कुछ
कल और परसों 2 दिन भी है। दादाजी परसों शाम तक इधर ही रहेंगे। सर टिकट डिक्लेयर कब तक हो जाएगा? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। सर कुछ कैंडिडेट्स वगैरह फाइनलाइजेशन का प्रोसेस अभी चालू हो जाएगा? डिक्लेयर होने के बाद तो होता है। अब पहले ये चुनाव डिक्लेयर करना, बाद में कैंडिडेट फिक्स होएगा ही होगा। नामनेचो मराठी साहित्यिक संत साहित्याचो अभ्यासक प्राचार्य गोपाळराव मयेकाराचेर म्हापशां दत्तवाडी निमाणे संस्कार जाले। 87 वर्सां पिरायेचेर रातीं ताका जीएमसींत मरण आयिल्लें। मयेकार आदलो खासदार, भाऊच्या मोगो सरकारांत मंत्री आशिल्लो, मराठी राजभाशा चळवळींत फुडें आशिल्लो। साहित्य मळावेल्यान आर्गां ओंपतना ताच्या मरणाचेर दुख्ख। आज गोवा तांकां मुखेल आसा, गोंयची जनता तांकां मुखेल आसा। तांची विचारधारा जी आशिल्ली पळय ती खूब बाबतींत वेगळी आशिल्ली आनी अशी एक गुणी आमच्या सुपुत्राक, गोंयच्या सुपुत्राक जी ताच्या निर्णया नंतर जी तकली जाल्ली आसा पळय ती भरून येवपाक खूब वेळ जे शक्य जावचें ना। सरान सांगलें आत्तां येवं नाका रे, आमी मेळोंक येवपासाठी एक गुरू पौर्णिमे दिसा आमी मेळुया। ह्यो वाक्य मात सगळे उरले तकले आनी आतां हे अशें मेळप जातलें हें आमी विचारय करना। गोपाळराव मयेकार यांच्या निधनाने गोव्याच्या राजकीय क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात फार मोठी हानी झालेली आहे। उत्कृष्ट राजकारणी आणि जेणे शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या सगळ्या क्षेत्रांचेर ताचो गेली अनेक वर्षां प्रभाव आसलो। एक ज्ञानेश्वरीचे गाडे उपासक, अभ्यासक, प्रचारक। आमदार पांडुरंग मडकयकाराचे बेहिशेबी मालमत्तेचे इशू घेवन एक्टिविस्ट आयरिस राज्यपालाक मेळ्ळो। मडकयकाराचे बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात योग्य कारवाय करची म्हूण मागणी। लोकायुक्तान प्रकरणाचो रिपोर्ट राज्यपालाक दिला। मडकयकार सत्ताधारी, लोकायुक्ताचो रिपोर्ट सरकार मानून घेना, राज्यपालान दखल घेवन खंय कारवाय करची। I have today met Governor Pillai over the special report sent by the Goa Lok Ayukta to him over the refusal by the Chief Minister to register an FIR against Kumarjua MLA Pandurang Madkaikar in the disproportionate assets case. And the Chief Minister has declined to accept the report of the Lok Ayukta. So now in terms of the act, the Lok Ayukta has sent a special report to the Governor of Goa asking him to take the deemed action that he may think proper. So I have today met the Honorable Governor and he has assured me that he will take necessary action in accordance with law. I have explained to him the circumstances of the case, that the authorities are trying to shield Pandurang Madkaikar because he is from the ruling party. सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय नित्या भशेन लोकांच्या आदाराक धांवलो। हुंवारान सांग्यार चडशे गांव, वाडे उदकांत। लोकां बरोबर वावुरपी सुभाष उदकांतल्यान वाट काडीत वेळ प्रसंगाक लोकां मेरेन पावलो। जांकां शिफ्ट करूंक जाय तांकां शिफ्ट केले। सरकारा कडच्यान खंय लोकांक बेगीन लुकसाण भरपाय मेळूंक जाय। केन्ना जाल्लें अशें? पयलीं एक फावटी जाल्लें। केन्ना अशें? अशें आतां 20 वर्स फावटी जाल्लें। जायत कडेन अशी घरां लोकांक उदक वचून लोकांक भरपूर त्रास जाले कडेन जाणट्यांक उबारून व्हरून दुसऱ्या घरांत शिफ्ट केले कडेन आसा। कारण इतलेंच आसा की फाटली ह्या वर्सभर जालें कोरोना सारकी महामारी आयली, पयर वादळ आयलें, आयज हे पळय पावस खूब जडला आनी सामकी पावसान तर सामकी म्हणजे बुडून उडयलां। घरान भितर गेल्यार कमरभर उदक जाता। अशा परिस्थितीन भितर ह्यो सगळ्यो ज्यो फॅमिलीज आसात त्यो डिस्प्लेस जाल्ले आसात आनीक आमची मागणी आसा सरकारा कडेन तांकां मदत करपाक जाय। दुसरी गजाल आसा, आमी सांग्यार पळयलें जर जायत तुमी विकासनगर आसा किंवा चिकोलमळो आसा, हांगा वरकोटो म्हणटा तो भाग आसा, त्या सायडीन आमचे पंचायत क्षेत्रां भितर, भाटी पंचायती भितर वालशे ह्या गांवांत भितर पोल उदका सकयल गेल्लो आसा। असो ह्या सांगे भागां भितर सगळ्याक हाहाकार जाल्लो आसा। आमी डेप्टी कलेक्टर, आमचे मामलेदार, तलाटी हांचे कडेन सगळ्यांक डायरेक्शन्स गेल्ले आसात
आणि ते येवन ताची पळोवणी इन्स्पेक्शन करून तांचो रिपोर्ट व्हरतात. मागणी आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी ताबडतोब हाची दखल घेवन हांकां बेगोबेग कितें तरी मदत कॉम्पेन्सेशन दिवचें. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.